बाबा भयणीनो, तुमकां देव बरी आनी कृपेन भरलेली सांज हांव दितां. भाग्यवान जोसेफ आज आमच्या गोंय दामान दिवसिजेच्या आस्कारेचे परबेचे 9 दिसांची तयारी आमी कांय दीस फाटीं सुरू केल्ली. कांय सुनी करून 7 दीस केले आनी आयज 8वो दीस 14वी जानेराची सोनवार. आयज आमचे गोंयचे पवित्र सभेक भोव करून गोंयचे पवित्र सभेक आनी आख्या संवसाराकूय एक व्हडलो दीस. कितें झळकता मनान तुमच्या 14 जानेराची कितें मुतीन येता? आज कसलो दीस? आयज दीस कसलो? आं आयको येना. भाग्यून कितें? आमच्या जुजे बाबाक देवान आनी पवित्र सोबेन ताचें बरेपण भाग्यवंतपण ओळखून घेवन आयच्या दिसा ताका भाग्यवंत म्हूण परगट केल्लो. उगडासा खंयच्या वर्साक तें? 2015 2015. सो 14 Jan 2015 हो दीस आमकां आख्खे गोंयचे पवित्र सभेक आख्या संवसाराक व्हडलो खुशालकायेचो जालो आनी आमी सगळीं खुशाल जालीं. आमकां आखरेक जाय त्या वर्सांनी मागून 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 देवाची दारां धाडावन आमकां हो भाग्यून फावो जालो. म्हणटच आयज हो दीस तो बाबा भयणीनो खुशाल जावया. आयज कितलीं वर्सां जालीं तो भाग्यून जाल्यार. आनी देवाक आमी दिन वाचता आसतना खरेंच ताचे उपकारीपण आमी वांटोवंक जाय, कित्याक तो आमचो गोंयचो पूत. आतां आमच्या दोळ्या मुखार दवरला तो आयच्या दिसाच्या नोवेनाचो विशय. राजकारणां म्हळ्यार चलतल्या वायटा आड झुजून जेजूचो पाटलाव करुया. हो दीस भेटयला दियोसिसीच्या लोकसंपर्क साधनाच्या सोशल कम्युनिकेशन्स मिडिया आनी न्याय सभेच्या ट्रायब्युनल एक्लेझॅस्टिकल ट्रायब्युनल ह्या वावरा पासत. तशेंच ह्या दिसांनी बाबा भयणीनो आमी मागोत आयल्या वारादां पासत डिनरी पासत सकाळीं 9:15 मिसाक आमचे मदें बाणावलेचो वाराद आसलेलो. आयज सांजे तुमी आसात पोंडा आनी बरोसबर दामाव मिसांव दिवसिजीचो एक भाग तो वाराद न्हय पूण एक भाग 1 युनिट ऑफ आवर डायसीस ताचे पासत आमी मागता. तुमी आतां आनी आमी सगळीं 4 वरांच्या मिसाक आयल्यान ती आतां ही तयारी करता. तुमकां बेश्टें जाणा जावंक आमी सदांच तुमकां सांगूंक आयल्यान की बाणावले वारादाक काल येतात त्यो फिरगोजो ह्यो बेनावली पवित्रित्वेची इग्रोज होली ट्रिनिटी, बाणावले दुसरें सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट बागीन जुवां बातिस्ट, बेतालबाती कार्मोना कावेलोसी कोल्वा ओर्ली सेरावली आनी वार्का. पोंडा वारादा काल येतात त्यो फिरगोजो ह्यो बोरी मार्दोल पांचवाडी पोंडा सिरोदा आनी उसगांव. बाबा भयणीनो, इतलो लोक ह्या माटवान पळोवन तुमकां म्हज्या भावांक भयणांक पळोवन हांव खुशाल जाता. म्हाका उगडास येता पोरूं. अशेंच आमी माटो 2 माटो केल्ले. कोवीड आसलें तेन्ना स्पेसिंगाक लागून आमी 2 माटो केले. एकूय माटो सारको बरोंक ना. 2 स्ट्रिपी 2 रोज 100 लोकांक एका मिसाक घेवन असले दीस आमी काडले. पूण देवान बाबा भयणीनो ह्या दुसऱ्या वर्सा म्हणसर आमकां हें मेकळेपण दिलां आनी आमी सगळीं मेकळीं देवाचीं भुरगीं कशीं माटोभर बरोवन देवाची वांकडणी करूंक आयल्यांत. देवाक वांकडणुया. तुमकां सगल्यांक म्हज्या मोगाचो तुमकां येवकार, उनुनीत येवकार. आनीक मागतां देवा लागीं जशें हांव दर मिसाचेर मागतां ही मिसाची भेट हें नोवेन आमकां जायतें ओतमीक फायद्याचें जावं म्हूण, जिविचून काडलेली देवाची देणी आमकां मेळूं म्हूण आनी कोणाकूच कितें आटापलेलें आसा हें नोवेनांत तें चुकोना जावंक. बाबा भयणीनो, देवान आमकां आमी मागूंक नकळो तें पासून दिवचें म्हूण भाग्योंचे सेवाजाचे मजतीन आमी मागता. आनी मागीर आमच्या वद्दान कितें करपाचें आसा तें जावं बरे भाशेन ह्या मिसांत वांटो घेवंक ल्हानविकायेन सगळे शिताबेन सगळें ध्यान मन वेदीचेर घालून विचार करतात तेन्ना आमकां आमचे जबाब दिवंक देवाच्या उतराचे जावं ओ मागीर मिसाचे जबाब मागीर गितां गावन व्हडल्या थाळ्यान आमच्या दोनूय पड्ड्यांचेर उतरां आमकां घालतात.
एका सुत्रान भावां भयणीनो जाता तितली बरी इमिसाची भेट आमी करूंक वावरूया. काल पयर एक फादर म्हणटालो आमी आतां सोगलीं हात जोडून आख्खे मीसभर रावया. आख्खे मीसभर आमी आमी हात जोडटा तें सोडचें न्हय. काय बरी वस्त, खरेंच बरी वस्त. हात जोडटा तेन्ना तूं देवा मुखार ल्हान म्हूण दाखयताय. हेंच आमी जाता जाल्यार आयज प्रयत्न करुया हात जोडूंक आख्खे मीसभर आनी भाशेन जाता तितली भक्तीपणाची भेट बापाक मानता तसली आनी आमच्या सांताक मानता तसली करूंक आमी वावरुया. भावा भयणीनो, सान जुजे वाजाची पोरबेची तयारेचो आयज 8वो दीस. सान जुजे वाजा भाशेन राजकारणा मोळांत चलतल्या आनी हेर वायटा आड वावुरतले धिरादीक नमणे जावंक आमकां आयज आपयल्यांत. ही चिंतना मनांत धरून सगळीं उबी रावून मिसाक सुरवात दिवया गीत गावून परमेश्वर राजवट चलयता. बाबा भयणींदो, हे मीस मारिया फेर्नांडीस गांवान म्हापशेचें देवाक दिनवासून देवाचे उपकार आठोवन भेटयता. कित्याक देवाच्या हातांतली जायतीं देणी ताणें अनुभवल्यांत आनी ह्या खातीर देवाक महिमा दिता, देवाची तुस्त गायता. आमी देवाची तुस्त गावया, तिचे सांगाताक देवाक दिनवासुया जें देवान आमच्या जिवितान जण एकल्याच्या केलां पळय तें आनी हातूंतल्यान हे दिनवासणेचे भेटेन शिताबेन वांटो घेवया आनी देवाची बेसांवां जण एकल्याचेर तशेंच आमच्या कुटुंबाचेरूय
मागुया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, आमी सगळीं समाजांत जियेताव आनी समाजाच्या बरेपणा पासत वावरूंक आमची जबाबदारी. समाज आनी राजकारण बरोबर वेतात आनी ह्याच पासत समाजाचें बरेपण आमच्या राजकारणाचेर दल्ललें आसा. आयज नोवेनाच्या 8व्या दिसा समाजा आनी राजकारणा विशीं आसलोली जबाबदारी आमी वळखून घेवन आमी हो विशय रचला. राजकारणा मळार चलतेल्या वायटा आड झुजून जेजूचो पाटलाव करुया. राजकारणा मळार चलतल्या वायटाचेर झुजूंक आमीच पयलीं सत आनी नीत उबारून दवरतलीं मनशां जावंक गरज. आयचो दीस आमचे दियोसजीच्या लोकसंपर्क साधनाच्या आनी न्यायसभेच्या ट्रिब्युनल वावरा खातीर भेटयल्लो आसा. दियोसजीच्या लोकसंपर्क साधनाच्या खात्या उद्देशीं देवाचें उतर, सेवा धर्म आनी हेर भावार्थाची वळख सोंपेपणी आमकां पावता जाल्यार न्यायसभेच्या खात्या उद्देशीं पवित्र सभेच्या वांगड्याचे हक आनी न्याय राखून उरता. तांच्या वावराचेर आशिर्वाद मागतना आनी सगल्यांनी राजकारणा विशीं आमची जबाबदारी स्वतान आनी नितीन पाळून जेजूची नीज पाटलावदारां जावंक आमची मागणी. ह्या मिसा बेटेंतल्यान देवा बापाक उबारुया. तशेंच बाणावले आनी पोंडा ह्या वारादा आनी दामाव मिसावा पासत आयज मागुया. बाबा भयणींदू, घडीक समाजान राजकारण चलता तेन्ना कांय पावटी आमकां ते करतात तें पळोवन राग येता, वायट दिसता. पूण सबार पावटी घडीक आमचे ताळे उबारूंक आमी फाटीं पडटा. सबार पावटी देव घडीक आमकां आपयता तुजो ताळो उबार म्हणून. तरी आसतना कांय पावटी आमी आत पांगरून बसल्या आनी हाका लागून घडीक जाय तें आमच्यांनी बरें करूंक जातालें तें जायनासतना उरलां. चूक ओळखून घेवन देवाची काकलुतीक सगळीं हात जोडून उलो मारुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीदू म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरीं सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीदू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करातून प्रार्थून मागता. आनी सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकलूट कर. क्रिस्ता काकलूट कर. सुमिया काकलूट कर. प्रार्थुया. बागयोंच जुजे वाजाचे मोजोतीन तुजें मागणें ह्या वेळार देवाक उबार. देवा,
तुज्या यादनिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सान जुजेवाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजियेच्या शिमापुऱ्यान जोडायली. तुज्या चाकरान तुजें दैवीक उतर परगोटलें आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलेले तुजे पोरजेचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडोय आनी शुभ वर्तमानांची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कोर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. मोठी उजत जाल्या उपरांत उबो रावून पेद्रून तांकां म्हळें, भावानो भयणीनो, विदेशांनी म्हज्या तोंडांतलें शुभ वर्तमान आयकूंक आनी भावार्थाक वेंग मारूंक पयल्या दिसांनी थावन देवान म्हाका विचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. आनी काळजां ओळखता त्या देवान आमकां दिल्लो तसोच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन ती आपणाक मानतात म्हूण दाखोवन दिलें. भावार्था वरवीं तांचीं काळजां नितोड करून आमचे आनी तांचे मोदें कसलीच अंतर ताणें करूंक ना. म्हणटोच आमच्यान न्हय म्हूण आमच्या पुर्वजांनी व्हरूंक जावंक ना तसलें जूं शिंसाच्या माथ्यार घालून तुमी कित्याक आमचे कित्याक म्हूण देवाची परिक्षा करूंक सोदतात. सोमिया जेजूचे कृपेन तांकां तशेंच आमकां तारण मेळटा म्हूण आमी सोत मानता. जमलोलो सगलो लोक ओगो रावलो आनी बार्नाबास आनी पावलू आपणा वरवीं देवान विदेशिया मोदें केल्ले सगल्या खुणांची आनी विजमिताची खबर सांगताले ती आख्खे सोबेन आयकली. तांचें उलोवप जातूच जाकोबान अशें म्हळें, भावा भयणीनो, म्हजें आयकात. आपल्या नांवांक भेटयलोली विदेशा मदली एक पोरजा सुरवातेक तावन विचून काडूंक देवाची खुशी म्हूण सिमियावान तुमकां आतांच सांगलां. आनी हें प्रवाद्यांच्या उतरा प्रमाणें सारकें आसा, कित्याक अशें बरयलोलें आसा, ह्या उपरांत हांव परतून येतलों आनी दाविदाचो मोडोन पडलोलो तोंबू नव्यान ताणटलो. तो हांव गोरटानांतलो उबो करतलो आनी नव्यान बांदतलो. तेन्ना सगळीं मनशां सर्वेस्पराक सोदतलीं. म्हज्या नांवाक भेटयलोलीं आसात तीं सोर राष्ट्रां जाणें जायत्या काळा तावन हें कोडीत केलां तो सर्वेस्पर अशें सांगता. म्हणटोच म्हजें मत अशें, देवाशी परतून येतात त्या विदेशांचें जिवीत आमी अवघड करचें न्हय, पूण तांणी कुड्या देवाक भेटोवन बोश्टायलोल्यो वस्तू खावच्यो न्हय, पोजडपण पयस करचें आनी गोमटी पिडून मारलोले मोनजातीचें मांस आनी रगत खावचें न्हय. इतलेंच सांगून आमी तांकां एक चीट धाडची, कारण सगल्या शारांनी मोइजेसाची समोर्त परगोट करपी आदल्या काळार तावन आसात आनी दर सोनवारा देवस्थानांनी ती वाचतात.
देवाचें उतोरें आमचो जबाब सगळ्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विजमिता म्हणुया सगळ्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विजमिता नवें गीत रचून गायात परमेश्वराक वाखाणात शेकांशेक प्रितुमे वयर देवाक सोद गितां गायात जबाब सगळ्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विजमिता परमेश्वराच्या मानाक गितां गायोना घोडात वयर काडात नांव देवाचें परगोटात तारण ताचें जबाब सगळ्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विजमिता ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात सगळ्या पोरजांक कळयात ताची कौतीक विजमिता जबाब सगळ्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विजमिता परमेश्वर एकलोच राजा राष्ट्रानो गाजोवन सांगात ताणें तीर केला संवसार नितीची ताची राजवट जबाब सगळ्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विजमिता उद्गाराक उबी रावया Sorbes porak, soy, sorbes porak. Sorbes porak, soy. Sorbes porak, soy, sorbes porak. Sorbes porak, soy. Kiedy woty udar pon, amcia somia Jezucie. Ami Kristau czekati, abudu calo durbon. Sorbes porak, soy, sorbes porak. Sorbes porak, soy. Sorbes porak, soy, sorbes porak. Sorbes porak, soy. सोरिस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सभे आसूं माथ्या परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान जेजून म्हणले दोंग्या दोम शास्त्रांनो आनी फारिसियांनो तुमचे कोटा ओत्तेल्या आनी शेपू आनी जिरे असल्याचो धाव वांटो तुमी दितात पूण सुमुत्तीचे उदीक मोळाचे कायदे मुणगे न्यायनीत काकूत आनी विस्वास हे तुमी सोडून दिल्यात ते तुमी चुकोवचे न्हय आसले पूण हे तुमी पाळूंक जाय आसले एक वसा जोलारी घालून काडटात आनी ऊंट गिळटात तसले कुड्डे फुडारी तुमी दोंग्या दोम शास्त्रांनो आनी फारिसियांनो तुमचे कोटा तर पात्र आनी टाटा भायल्यान आसा ते तुमी निटोल कोत्तात आनी भितरल्यान तुमी नागोणे आनी पोजोडपणान भरल्यात आरे कुड्ड्या फारिसेवा भायल्यान आसा तेय नितोल जावच्याक पात्र आनी टाटा भितरल्यान आसा ते पयले नितोल कोर रे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे Wagani tuka Krista. प्रितीच्या भयणी भावनो 24वी मार्चाची 1980 ह्या वर्सा डिवायन प्रोविडन्स ह्या कोपेला भायर एक गाडी तांबडी रंगाचे मोटर थांबले आनी ह्या मोटरांतल्यान एक मनीस भायर सरलो आनी भायर सरोन डायरेक्ट थंयसर ह्या कोपेला मुखार रावन घाण घेवन ताणें थंयसर मीस भेटयताल्या त्या आच बिस्माक घाणान फार मारून थंयसरूच तो फार ताच्या काळजाक रोबोवन तो थंयसर सकला पडलो आनी तो थंयसरूच मेलो
प्रितीच्या भयणी भावनो, कित्याक लागून ताका मारलो गाय? कित्याक वो आज बीस ताणें जी अन्याय चलताली, जे वायट चलताले, ताचेर ताणें आपणाचो थाळो उबारलो. ही वॉज द वॉयस ऑफ द वॉयसलेस. पयत सभेचें धोरण घेवन ऑप्शन फॉर द पुअर, गरिबा खातीर तो झुजलो. ताचे होक राखपाक तो वावुरलो. आनी हाकाच लागून ताका कितें फावो जालें गाय? मिसाचें बलिदान भेटयतना ताचेर फार मारले आनी ताका जिवेशी मारलो. आमी जाणो कोण तो? आर्च बिशप ऑस्कर रोमेरो. जल्मलो ऑगस्टाचे 15 1917 ह्या वर्सा. 1977 ह्या वर्सा आर्च बीस जालो. आनी आर्च बिसातूच पयले ताचे हेतू जालो गरिबां खातीर वावरूंक. जे कितें अन्याय करतलो त्याचे टायमार एल साल्वादोर ह्या गांवांत जनरल कार्लोस हुबर्टो रोमेरो, ताचो सोयरो न्हय, दुसरो मनीस, कार्लोस हुबर्टो, जनरल डिक्टेटर, जे अन्याय करतालो ताचे आड ताणें आपणाचो थाळो उबारलो. प्रितीच्या भयणी भावनो, लोकां खातीर तो मेलो, बरेपणा खातीर तो मेलो. आनी हाकाच लागून जेन्ना तो मेलो पळय तेन्ना ताचे इंतेराक जे ताचेर विरोध आसलेले पळय तेन्ना इंतेर चलतना पासून जायत्या लोकांक तांणी जिवेशी मारले. अशें म्हणटात सुमार 40 लोक मेलो आनी 200 लोक थंयसर बोंब सोडून घायाळ जालो. ताचें मरणाक उपरांत खरें म्हणल्यार 1979 ह्या वर्सा ताका नोबल पीस प्रायज फावो जाल्लो. इतले बरेपण हाडपी राजकारणांत मोलार निती खातीर झुजपी आर्च बिशप ऑस्कर मेरो, बाब साहेब फ्रांसिसान ताका 14 ऑक्टोबराचे 2018 ह्या वर्सा भाग्योंत म्हणून परगट केले. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयच्या वाचपाचें नदर मारुया. आयच्या पयल्या वाचपान पयत सभेन तोंडे उपरासले. पयलींच 20 सभा जाली. कित्याक लागून गाय? थोडे जाण म्हणटाले की क्रिस्तांव जावपाक सुनोत गरजेची. आनी दुसरो ग्रूप म्हणटालो विदेशांक वा परदेसांक सुनोत कित्याक जाय? सुनोत गरजेची न्हय. जुदेव चिंताले सुनोत गरजेची. आनी बागेवन पावलो तुका बेस बरें सांगता, आमचो धर्म क्रिस्ताचेर दवरलेलो आसा, सुनोतीचेर न्हय. आनी क्रिस्ता सांगाता आमी जियोंक, क्रिस्ताची तत्व आमी आपणावंक हें की गरजेचें. भायलो चाली रिती न्हय, बरें जिवीत जियोंक गरजेचें. आनी हो थाराव सगळीं जाणां मानून घेतात. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयच्या शू ऑटोमनान जेजू धोमशास्त्रांक आनी फारिसियांक खोटा म्हणटा. कित्याक लागून गाय? धोमशास्त्री आनी फारिसियो ते चिंताले की आपूण सात्वीक मनीस म्हणून, आपूण बरेपणान भरलेले म्हणून लोकांक दाखोवपाक वस्तू करताले, पूण ताचें जिवीत दुसरे भाशेन आसलेले. आनी हाकाच लागून जेजू ताच्या तोंडार मारता, तुमचे कोटा. धोमशास्त्रांनो तुमचे कोटा, फारिसियांनो तुमचे कोटा. कित्याक भायल्यान बरें दिसतात पूण भितरल्यान अनितीन ते भरल्यात, वायटान ते भरल्यात. आनी हाका लागून फुडारी कशे ताणें देवाचे उपकार लोकांक पोरचेक सांग जाय आसलेले, पूण ते तशें सांगनात. हाका लागून जेजू ताच्या तोंडार मारता. प्रितीच्या भयणी भावनो, आमचो भक्त भाग्योंच जे वास जे कितें वायट चलतालें ताचेर ताणें आपणाचो थाळो उबारलो. आमच्या गोंयांत करप्शन, ड्रग्स, वायट मर्डर कितल्योच जातात. आनी जायते फावटी आमी आमच्या पेपराचेर आमी असले तोकटे आमी आयकता. मेक इंडिया करप्शन फ्री कंट्री, करप्शन हटाओ, जिंदगी जियो. आनी असले कितलेच स्लोगन्स आमी आयकूंक मेळटात. पूण करप्शन हाचे वयर थाळो उबारतात पळय तांकां कितें करतात गाय? धमावून दवरतात. थोडे फावटी हेच थाळो उबारतात आनी तेच वायट करतात. असले आमी आमच्या इंडियेन, आमच्या गोंयांत आमी पळयता, संवसारांतूय तशेंच पळयता. भाग्योंच जे वास आमचो गोंयचो दोन प्रांताचो भोग आनी सदांच स्वताक तो गोंय जालो.
जुई बेबतिकायेक लोपलेल्या कुटुंबांक ताणें हातूंतले भायर सरोंक तो आधार जालो. जे लग्न जायनासतना नासतना जियेताले तांकां लग्न संस्कारान दिवन तांकां क्रिस्त सभेत ताचो एकवट सोडलो. जे वायट चलताले गरीबसाणीं खातीर जावं आपणाच्या गोदच्यांकूच गुलामपणाक विकतालीं पळय तांकां आपणेच पयशे दिवन तांकां सुटकाक फावो करतालो. 1707 ह्या वर्सा कॅल्विनिस्ट सरकारान एक खोर कायदो काडलो. आनी कसलो कायदो काडलो काय, सगल्यांनी फकत कॅल्विनिस्ट इस्कॉलांनी वचपाचें आनी कॅल्विनिस्ट मंदिरांत आमी वचोन देवाच्या पांयां पडपाचें. दुसरे धर्म ताणें पाळूंक फावो नासलेले. आनी अशें आसतना भाग्योन जेवास कितें करता काय, प्रसिद्ध पद भायर काडटा. आनी प्रसिद्ध पदार तो कितें म्हणटा, सगल्यांक अंतस्कणाची सुटका आसा जाय तो धर्म जियोवपाक आनी पाळूंक. आनी जें कितें ताणें वायट हे कायदे काडलेले ताचे निशेध भाग्योन जेवास मात्ता. आनी ताचो ताळो आयकून कोलंबो ह्या गांवांत सुमार 300 हारवी एकठांय जातात आनी सरकाराचेर आड कितें केल्लेले ताचेर निशेध मारतात, आपणाचो ताळो बांदतात आनी तांच्या पावलांनी चलून जायते जाण उठतात. आनी जेन्ना जायते जाण उठतात ते सरकार पळयता, कॅल्विनिस्ट सरकार पळयता आनी जे कितें हे होर कायदे काडूंक आसलेले पळय ते फाटीं दवरतात. हें कित्याक लागून जालें काय, भाग्योन जेवासान आपणाचो प्रहादीक ताळो उबारलो. राजकारीक मंडळार जे कितें वायट चलताले पळय ताचेर ताणें निशेध मारलो आनी नीज जेजूचो पाटलाव ताणें केलो. प्रितीच्या भयणी भावनो, आनी जेन्ना हे शेतकामती आसलेले भात रोयताले पूण थोडे जाण अधिकारी येवन ताचे भात सवाय घेताले आनी तांकां चिड्डिताले आनी तांचे होक पिड्यार करताले. असल्यांक भाग्योन जेवास कितें करता काय, सगळे भात आपूण घेता आनी ह्या मनशांक भात विकतेल्यांक सवाय न्हय फावो ते दूड तांकां फारीक करता, भात आपूण घेता, आपूण विकता आनी फायदो गरजेच्या बऱ्यापणांक तो दवरता. आनी तितलेंच न्हय, ताचे इगोचे भायर सदांच तांदवाचो साक आसलेलो. जे कोण गरीब आसात कांयच ना, ताणें येवन उदारपणान जाय तितले तांदूळ व्हरो येताले. हें जालें भाग्योन जेवासाचें धोरण. राजकारणीक मळार वायट चलताले ताचो ताळो उबारूंक ताणें आनी जेजूचो नीज पाटला करूंक भाग्योन जेवास सदांच पयलो आसलेलो. आयज आमी जेन्ना भाग्योन जेवासाक मान दिता, आयज खेरीत भाशेन दीस भाग्योन जेवासाक भाग्योन ताचो मान फावो जालोलो दीस. आमी भाग्योन जेवासाचे भाशेन आमच्या गोंयांत, आमच्या देशांत जें कितें वायट चलता ताचेर आमी ताळो उबारूंक आमी निच्यो करुया. आनी ह्या वरवीं आमचो देश, आमचें गोंय, आमचो गांव देवाक मानता तसलो सांग आमीच पयलीं आमी पयलीं फुडारीपण आमी घेवया. आमेन. उबी रावुया. भाग्योंत झुजेचे मजतीन ह्या वेळार कांय आमची मागणी दुनिया देवाक आमी उबारुया. पवित्र सभेचे वडील देवाचे पोजेक नीत आनी सोत सांबाळूंक परगोडटाना राजकारणान जबाबदारेन आनी निस्वार्थी मनान ताणें मिसळ जावंक शिकोवंक आनी तांकां उर्बा दिवंक देवाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे
magnei kotał tuka. Jezucia nawan bapa. He magnei kotał tuka. पक्षाच्या आणि फक्त पक्षा खातीर वावुचें मोन आमच्या आमदार मोत्र्यांनी निबेल सोडून दिवंक आनी समाजाचें बरेपण पासत सरकाराचो दुडवाचो आनी हेर आदार भरपूर मेळूंक देवाची कृपा मागुया. Jezucia nawan bapa. He magnei kotał tuka. Jezucia nawan bapa. He magnei kotał tuka. राजकारणाच्या वायटाक लागून आयज आमच्या कुटुंबांनी वाड्यांत आनी गांवांत जायत्यो फुटी पडलेल्यो आसात. ही दुस्पोट पयस जावंक आनी काळजीदार आयज आमचे देवसीचे लोकसंपर्क साधनाचे आनी ज्ञानसोबीचे ह्या वावराक खातीर भेटयलो दीस पाळटना लोकसंपर्क साधनाच्या खात्या उद्देशी राजकारणान आसलेले वायट उजवाडाक हाडूंक राजकारणान निटायर पडूंक आनी ज्ञानसोबेच्या खात्याच्या वावरा उद्देशी पवित्र सोबेच्या वांगड्यांक न्याय मेळूंक देवाची कृपा मागुया. Jezucia nawan bapa. He magnei kotał tuka. Jezucia nawan bapa. He magnei kotał tuka. बाणावले आनी पोंडा वारत आनी दामा मिसांव आपलो रोमाऱ्यो घेवन हांगा आयल्यात तेन्ना बागयोन जुजे वाजाचे विणवणेन तुमच्या सगल्या फिरगोजांक आनी फिरगोजकारांक आत्मीक बरेपण मेळोवंक आनी दामा मिसांवचो वावर करूंक मिसियोनारा कृपा आनी गोठाय फावो जावंक देवाचो आदार मागुया. Jezucia nawan bapa. He magnei kotał tuka. Jezucia nawan bapa. He magnei kotał tuka. सायबा तुजे मुखार ही आमची मागणी आमी दवरल्यान वायटाचेर झुजूंक जण एकल्याक आमकां तुज्या आत्म्याचो उजवाड फाबो कर आनी हे तरेन प्रभादीक ताळो आमी उबारूंक आनी अशे तरेन निशेध मारूंक जाय थंय अदीक प्रमाणान हें मिसांव फुडें व्हरूंक तूंच आमच्या सांगाताक राव आमकां फुडें व्हर आनी जें कितें मागलां तुजी खुशी जाल्यार तें आमकां फाबो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. उंड्या सोराची दाना बापाक भेटयतना आमचो सरकार आमच्या गोंय देशाचो फुडार आमची गोंयची पोरसां आमची कुटुंबां आनी हेर सगळे देवाक अर्पया आनी गीत गावया तुज्या पवित्र दोळ्या मुखार. Tuža povid dolja muka, Baba i kucolo tovo.
तुझे सादे आम्ही. म्हज्या बाबा भयणी दोय म्हज्या आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान सोर पुदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दबार सर्वेस्पोर मानून घेऊ. भोव मोगाळ बापा, सांत जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोणवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सुर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें पुरगटूंक आमकां तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पुदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुजेबाज ह्या तुज्या भक्ताचो मनान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पोरीं जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स.
नवे आनी सासणीक कोरोराचें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक पड. बावाडताचो गूट पोर गोठुया Jesu ami ondo kata Ari kashing lepieta Twitley body to boy bowan Jesu Ami duce moron porgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा खेप रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणांची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमच्या कुटुंबांतलीं वाड्यांतलीं गांवांतलीं शेजार सामारी मरून गेल्यांत तांचो उगडास करया आनी तांकां सर्गीचो विसो फावो कर म्हूण मागया. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोंत जुजे बागयोंत दोर्मदुता बागयोंत जुजेबाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. बाबा भयणी तूं बिस्म ऑस्कर रोमेरोन पोरजे पासत आपल्या रोगताचें बलिदान केलें. पोरजेचे हक्क राखपाक तो झुजलो आनी झुजलो ह्या कारणाक लागून ताचेर फार सोडले जिवेशी मारलो. आयज हे तरेन कोण आवाज उठायता ताका जाय तें सोंसचें पडटा आनी सोंसता देखून कांय पावटी सोंसूंक पडटा देखून कांय पावटी आमी भियेता आमी आमचे हात पांगरून बसता. पूण उलोवपाक घडयेक आमी जाय ते पावटी नाका. खेरीत भाशेन जेजू वाटेन रावलो आनी हे तरेन ताळो उबारलो कित्याक प्रभाद्याचो ताळो तांणी सोकला दवरूंक ना उबारलो. हेंच आमच्या जिवितान घेवया आनी जें कितें आमच्या गोंयांत वायट जाता तुज्या गांवांत वायट जाता ताचेर ताळो उबार ओगो बसनाका कित्याक देव सगळें पळयता आनी तुका आनी म्हाका एका दिसाक घडयेक विचारतलो प्रभादीक ताळो उबारलो तुवें ओ लिपयलो तुवें. ह्या खातीर जागृत रावया
आनी जागृतायेन कितें घडटा तें पळोवन गरज आसा तेन्ना उबार या आनी हे तरेन प्रवादी म्हूण दाखोवया क्रिस्ताचे. आनी ह्याच निमतान मादय ह्या दिसांनी हो उलो आमी घोडेक आयकता. पेपरांचेर हें तें जायत आसा, आमी पळयता, जायतें येता. त्या खातीर ते वाटेनूय रावया, कित्याक तें तर आमचें काबार जालें. घोडेक कांय आमकां जायतें सोंसूंक पडत मागीर. येतेले पिळगेक घोडेक हाका फुडो करचो पडत. ते खातीर जागृत रावून प्रवादीक ताळो उबारया आनी हे तरेन देवाचे लागशिल्ले कशे जुजे वाजा भाशेन जियोवया. हीच कृपा मागून सगलीं बरोबर मोगान म्हणया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणीन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरबोशान वत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आखांतांतली आमकां वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्गदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माये मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेल्ये संवसाराचे पाप कातोले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेल्ये संवसाराचे पाप कातोले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेल्ये संवसाराचे पाप कातोले आमकां शांती दी. ओच तो जेजू भियेन आसतना वायट तांच्या तोंडार मारता आनी आपूण कित्याक आयला तें मीस जावं आपलें कितें पळय तें तांकां गोमयता. हे वेळार आमच्या काळजांत येवन आमकांय तो सांगूंक सोदता, तुजो ताळो उबार, गपचूप बसो नाका, जाता तें पळय आनी हे तरेन ताचेर हो वायटाचेर निशेध मार. ताच्या जेवणान आपयल्लीं आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी घेवंक ल्हानविकायेन आनी भक्तीपणान फुडें सरुया. पवित्र कुमन्यांव आमच्या जिबेर वो हातार घेवं येता. फुडारी दाखयतात ते मांडावलीन कुमन्यांव घेवचो म्हूण आमी विनोती करता. दुसऱ्या धर्माची कोणूय भाव भयणां आसा जाल्यार कुमन्यांव घेवचो न्हय म्हूण मागता. ह्या वेळार गीत गावया, राजाचें जेवण.
राजकुमाराच्या लग्नाचे राजकुमाराच्या लग्नाचे सुरगीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे राजकुमाराच्या लग्नाचे राजकुमाराच्या लग्नाचे आगोस्रा घालून नवीन राजाच्या जेवणात सोगली बसूया दादोस पोरी बसूया दादोस पोरी आंगोस्रा घालून नवीन राजाच्या जेवणात सोगली बसूया दादोस पोरी बसूया दादोस पोरी भुरग्या सोय पायलो दादले दोनी चाकोलान व्हडले बरे वायट आसा तितले बरे वायट आसा तितले भुरग्या सोय पायलो दादले दोनी चाकोलान व्हडले बरे वायट आसा तितले बरे वायट आसा तितले आगोस्रा घालून नवीन राजाच्या जेवणात सोगली बसूया दादोस पोरी बसूया दादोस पोरी आगोस्रा घालून नवीन राजाच्या जेवणात सोगली बसूया दादोस पोरी बसूया दादोस पोरी Pratuia. Sorginच्या बापा सांत जुजेवाजाक मान दिवून ह्या आयच्या दिसाक ह्या नोवेनाच्या दिसाक संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण
आमी विस्वासान मागता. हे पोरी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या बाबा भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शिव वर्तमान पुरगोटूंक दिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बसूया. बाबा भयणीनो, जशें हांव सुरवातेक म्हणटालो, आमच्या आख्खे गोंयचे दियोसेजीक आनी आख्ख्या संवसाराक म्हणटलो आसलो एक आयज खुशालकायेचो दीस. कांय वर्सां फाटीं आमच्या जुजे बाबाक देवान स्विकारलो, पवित्र सोबेन स्विकारलो आनी ताका आयच्या दिसाक 14 जानेराचे 2015 ह्या वर्साक ताका सांत म्हूण परगट केलो. आमकां ही सगल्यांक खुशालकायेची खबर. आनी तेन्ना तावन बाबा भयणीनो ओदिकूच आमच्या बाबाचो मोग आमकां लागलो. भक्ती चडली, वाडली. आनी हाकाच लागून म्हणटा हांव सुरवातेक म्हणटालो, इतलो लोक हो माटो वत्तोसोर तुमी बाबा भयणीनो हांगा आयल्यांत. बिकॉज समथींग पुल्स यू हियर. आनी हाका लागून तुमच्या भावार्थाची भावना, देवाचो मोग, आमच्या भावार्थाची स्वता, हें सगलें आमकां देवा शिवून हाडटा आनी बो करून आमच्या भाग्यवंता शिवून हाडटा. देखून हांव तुमकां सगल्यांक पयलें उतर म्हणल्यार तुमकां चड आनी चड हांव दिन वाचतां. तुमी चडशीं जाणां आयज हांगा आसात तीं पयसतान आयल्यांत, थकल्यांत. जायतो बंदाबोस केला, नांवां दिवपाचें, बसी करपाचें आनी हें तें जायत्यो राटावळी जाल्यात. आनी देवान तुमकां आयच्या दिसाक हांगा पावयलीं पुलीसवाती देवा कारगां. आनी तुमकां हांव आर्गां दितां ह्या तुमच्या त्यागा पासत, सगल्या तुमच्या बरेपणा पासत. हें म्हणटा आसतना बाबा भयणीनो, न्हयच फकत ह्या वारादाच्या बाबा भयणांक आनी सगल्यांक हांव दिन वाचतां. दुसरीं बाबा भयणां आसात जीं पयस लागशिल्लीं आयल्यांत. पूण खेरीत भाशेन हांव पोंदा वरादाच्या बाबा भयणांक हांव दिन वाचतां, वाखाणटां. आनी तांकां म्हणटा तेन्ना जावं आमचे पाद्री भाव जे सगळेच पावंक नात आयज, पूण जाता ते आयल्यात, मोठवाशी, लौकिका आनी हेरां बाबा भयणां, तांकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. खेरीत भाशेन ह्या वारादाचो डीन फादर लेझली रेगो, जो भाग्यवन जुजेचे इगोर्जीचो शिरोदा इगोर्जीचो पादविगार, जाणें जायतो भार घेतला ह्या रोमारीच्या मिसाच्यो साबार जबाबदाऱ्यो फिरगोजांनी वांटून घालूंक. आनी देखूनच त्या प्रमाणे आयज पाद्री सिमांव बार्नाबे फेर्नांदीस भाग्यवन जुजे वाजाचे इगोर्जीचो उसगांव आयज मुखेल यादनीक आसलेलो, येजमान यादनीक आसलेलो. आनी मागीर ताणेंच ताका दिसलें, आमच्या डिनाक दिसलें आपणें देवाचें उतर परगट करचें म्हूण. आनी कांय बरे भाशेन बाबा भयणीनो सदांचे भाशेन उर्बेन जायते खोलायेन देवाचें उतर तो परगट्टा. जायतें बरें आमकां सांगता, बऱ्या उतरांनी आमकां समजता ते भाशेन हांगा थंय बारीक कोणशें आमच्या जिविताचेर दाखयता कशे भाशेन बो करून आयचो विशय राजकरण सोंपें न्हय ताचेर उलोवंक. पूण तरी आसतना ताणें आमकां ह्यो वस्तू सोंप्यो करून दिल्यात. आनी कशे भाशेन आमचें क्रिस्तांवपण असल्या गोंदळा मदें पर्यान जिवंक येता तें ताणें आमकां बारीकसाणेन शिकोवन दिल्या. आनी हेर मागीर आमचीं बाबा भयणां पांचवडचीं आसा तीं पळय फिरगोजकारान तीं. आनी म्हाका दुबाव ना फादर आविटो आल्मेदा तांचो पादविगार, कित्याक तोय इज अ म्युजिशियन, ताणें तांकां ट्रेन केल्या आसतलीं, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी मागीर कोणें सुरवातेचीं उतरां करचीं, कोणें बावडत्याची मागणी करची, कोणें हें तें करचें, तेंय बी सगलें बरे भाशेन वांटून घातलेलें हांव हांगा पळयतां. देखून बाबा भयणीनो तुमकां सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कांय बरी तुमची मांडाबोळ तुमी हांगा करून दिसती पडटा ती. आनी तुमच्या वावराचेर, गवंडीक वावराचेर बापाचो भरपूर आशिर्वाद भाग्यवन जुजेवाजाचे मजतीन हांव मागतां. इल्लोसो वेळ तुमचो आतां मागता आमची सदांची कार्यावळ तुमचे मुखार दवरूंक. नोवेना जायसर आनी फाल्यां नोवेनाचो निमणो दीस. मिसां हे भाशेन आसात. 6 वाजता पयले मीस, 7:30 आनी 9:15 रोमारीचे मीस. ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेन.
आनी मागीर सांजे 4 वाजता रोमारीचे मीस जशी आतां आयज आमी आसा आनी मागीर दुसरे मीस 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. फाल्यां आयतार 15वी मिसांची मांडावळ मातशी दुसरे भाशेन. सकाळीं पयले मीस आमचे 5 वाजता, मागीर 6:15 7:30 मागीर 9:15 रोमारीचे मीस. आनी खेरीत भाशेन बाबा बुडीनो ह्याच वर्साक आमी बेश्टो एक्सपेरिमेंट करून पळोवया म्हणलें. फर्स्ट टायम वी हॅव मेड इट पार्ट ऑफ आवर स्केड्यूल. पावणी 11 पयलेच फावटी आमी हिंदी भाशेन मीस दवरूंक येवजेला. फाल्यां तें आतां केन्नाच दवरूंक नासलेलें. आमी कोत्ताले तें मलयालम आनी तामील. पूण हें कित्याक आमी दवरलां, आमच्या दिसपाचें मन अशें जालें की आमची जायतीं मायग्रंट्स म्हणलीं भावां भयणां येतात आमच्या गांवांत, आमच्या गोंयांत येतात आनी ती घोडे चडशी भाशे प्रमाणे हिंदी जाणात, चडशी द मेन लँग्वेज, आनी घोडे आमची कोंकणी ते समजना. म्हणटच तांच्या मनान धरून हें मीस आमी तांचे पासत दवरला. आनी हांव तुमच्या लागीं तुमकां कितें सांगतां, तुमच्या शेजाऱ्याक जावं तुमच्या बिल्डिंगान पासून तुमच्या वाड्यान असलीं भावां भयणां आसतलीं, कातोलकां तीं पूण हिंदी उलयतात आनी तांकां घोडे जायतो काळ जालो मीस बरे भाशेन तातूंत वांटो घेवंक मेळूंक ना. तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें उदीक बरें, देखून तुमी तांकां सांगचें आनी ह्या मिसाक तांणी वांटो घेवचो म्हूण हांगा पासून येवन उदीक बरें जावपाचें. देव बरें करूं ह्या उपकारा पासत. आनी मागीर दोपाची परबे दिसा 16वेर मिसाची मांडावळी भाशेन आसा. सकाळीं पयले मीस 5 वाजता, 6:15 7:30 आनी 8:45. दोपाची परबे दिसा मीस 10 वाजता. हे मीस आमचो कार्दियाल साहेब, आमचो आर्सेबिस्प फिलीप नेरी कार्दियाल फेरांव आमचे पासत भेटयतलो आनी त्या मिसार तो प्रवचन करतलो. खरें म्हणल्यार तो सदांच फाटीं रावता. इतली कांय वर्सां जालीं म्हाका सांगा, सदांच ह्या त्या बिस्पाक आपूण सायडीक रावतालो, पूण ह्या वर्साक ताचेर आमी मागलें ताणें मिसाची भेट करची म्हणून आनी प्रवचन करचें म्हूण, आनी ताणें मानून घेतला. म्हणटच तो आमचे मदें आसतलो. मागीर बागेवन जुजे वाजाचे वरातोरीच्या कुडान परबे दिसा हें आमचें परंपरीक मीस 12 वाजता थंय तें जाता. ह्याय वर्सा तें आसा. आनी मागीर सांजे 2 परबेची मिसां उरल्यान ती 4 आनी 5:30. 4 वाजता कोंकणी भाशेन आनी 5:30 वाजता मीस इंग्लीश भाशेन. आनी भोव करून सिन्स 16 इज अ मंडे, सोमार पडटा कामाचो दीस, हें मीस 5:30 भोव करून कोण कामाक वेतात तांचे पासत आमी तें आडायलां. ह्या सुवातीच्यो थोड्योश्यो सवलती तुमच्या दोळ्या मुखार हाडून हांव काबार कोत्तां. तुमी नकळो म्हूण न्हय, पूण ह्या वर्साक आमी मातशे दुसरे भाशेन बंदोबस्त केल्लो आसा, देखून कोणाकूच कितें चुकोंक नाका म्हूण हांव बेश्टें थोडक्यान तुमकां सांगतां. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार, मिसां दिवंक सोदता जाल्यार, उपकार कसलेय मागणी विनंती बरोवंक जाय, देणगी दिवंक सोदताय, डोनेशन देवाचें कितें उपकारीपण ओळखून घेवंक, आमच्या स्टॉलांत कितेंय धर्मीक वस्तू घेवंक सोदताय, बोकर आमचो कॅलेंडर जो ह्या वर्साक आमी चालू आसलेले परिशदेचेर आदारलेलो आसा, जायती माहिती थंय मेळटली. जिवाक बरें दिसना जाल्यार आमचे फर्स्ट एड सेल आसा थंय, आमचे वॉशरूम्स, फेरी त्या वदान पिवपाचें उदक आख्खे माटोबर आनी माटोवा भायर दवरलेलें आसा. आमच्या पोटाचें पळोवंक सेंट जोझफ वाज कॅन्टीन म्हज्या उजव्याक आसा. ह्यो सगल्यो वस्तू बाबा बुडीनो तुमच्याच बऱ्याक म्हणून, आमकां वायट कोणाकूच जाल्लें नाका. तुमी येतात ती बरे भाशेन घरा पावल्ली आमकां जाय. खरें म्हणल्यार तें कॅन्टीन आनी आमचे स्टॉल आनी म्हणटात ते ताचेर कांय फायदो ना. फकत तें तुमच्या बऱ्याक आनी तुमचे सुरक्षायेक लागून आमी हें तुमकां आमची एक ल्हान भेट कशी. बागेवन जुजेबाजाचे सांतवारीचे शापलेले वर्सावळीचे कालेंदर जाचे आतां हांव खबर कोत्तालो ते हांगा मेळटात आनी आमचे सांतवारींतूय मेळटात. नोवेनाच्या दिसांनी ते परबे दिसा पर्यान बागेवन जुजेबाजाची सांकवाळ लोकांक उक्ती आसतली. सांताचे मुर्तीचो ओमो घेवंक ओ भेट दिवंक सकाळीं 7:30 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7. फाल्यांच्या मिसाक कोणूय सुरवातीचीं उतरां ओ वाचपां ओ बावड्याची मागणी करूंक सोदता जाल्यार आतां पासून तुमच्यानी येवन सांगिस्तीन वचून तुमचीं नांवां दिवंक जातात. बाबा भयणीनो, आमकां केन्नाय देवाच्या निर्मोणान आमची कूड मातशें तोखता, कितेंय आमकां आयकूंक येना, मागीर आमची इदात जाली म्हणटूच सारकें दोळ्यांकूय दिश्टी पडना, पांये मातशे जोड जातात, आनी कितें पेंगटान येता, ही आमच्यो असोगतायो. मनीस वाडटा हे भाशेन जाता. आतां हांगा कोण आसात तीं आनी कोणाक आयकुपाची कठीणाय आसा,
आवगोडाय आसा तांचे पासत बाबा बुडीनो हे चारांचे मीस दिसपट्टे आमी करीत आयल्या फाल्यांचो एकूच दीस म्हणटू हे चारांचे मीस आमी सायन लँग्वेज करून पळय आमची भयण आमकां दाखयता आख्ख्या मिसाची समजणी दिवप आनी हे मीस तांकांय समजता ते भाशेन करप तांकांय आमी आमी एके भाशेन आमी तीं आमकां गरजेची तीं आमकां थोंटे पांगडे बेरे म्हूण तांकां आमी भायराय ना तीं आमकां गरजेची म्हणून तांकांय मिसान वांटो घेवंक जाय हें आमचें मन सगल्यांचें मन तुमचेंय मन जातलें तें देखून हे मीस तांकां आमी सवलत तांकां आमी दवरल्या तुमी कोणाकूय मेवल्यार तुमकां सांग तुमी तांकां असल्या तुमचीं भावां भयणां आसल्यार तुमी तांकां सांगचें हें एक मीस जालें चारांचें सद्दां दोनाचें आनी परबे दिसा दांचें मीस व्हडलें मीस दांचें मीस त्याय मिसाक आमची भयण आसतली असलोच आपलो आदार आपलो तेंको दिवंक आनी आपली सेवा दिवंक म्हणटच द होली मासीस वील बी इंटरप्रेटेड इन सायन लँग्वेज निमणी वस्त म्हणल्यार भाव भयणीनो आमचे वॉलंटियर्स आसात पळय तांचे लागीं मातशे तुमी इल्लोसो म्हणजे तुमी कोऑपरेट जावचें म्हूण मागता हे दिसांनी मातशे चड लोक जायत आसा आनी म्हणटच ट्रॅफिकाक मातसो लूट जाता बगून आमचे पार्किंग वॉलंटियर्स आसात ते मातशे तांकां समजात कित्याक जाय तो वेळ सकाळीं सान ते आसता तांकां आनी मातशे तुमी तो तांकां बरे भाशेन सहकार दिलो जाल्यार सगळें बरें चलता एकल्यान पासून तर मोटर वांकडें लायत जाल्यार आनी दुसऱ्याक ब्लॉक करीत जाल्यार सगळ्यांची दांदोड आनी हाका लागून बरे भाशेन माणसुकेन सगळें करप म्हणल्यार आनी तांचें आयकप म्हणल्यार आमकांच तो आदार आनी तुमकांय आदार आनी निमणे सुवातेर बाबा बुडीनो फाल्यांचो दीस सांडून पोरवां आमची पोरप तुमकां सगल्यांक म्हज्या पाद्री भावांक पयली सुवातेर आनी तुमकां सगल्यांक म्हज्या भावां भयणांक हांव म्हजें मोगाचें आमंत्रण करतां सगलीं तुमी जाता ते भाशेन ह्या परबेक तुमी येवची जाता जाल्यार धाच्या व्हडल्या परबेच्या मिसाक तुमी येवची नाजाल्यार येरांक मिसाक जशें सांगलां ताका तुमी येवची आनी भाशेन देवाक जायतो मान जावं दी आमच्या भाग्यवंताक व्हडवीक बगोवन दी आमचो गांवचो म्हूण ताका व्हडवीक बगोवन दी तो खुशाल जावं दी आनी भाशेन जायते आमकां तो बरें दिता तो ताका आमी मान दिता देखून देवा कडेन मागून तो आमकां दिता जायत्यो वस्तू जायते आमकां तो दिता म्हणटच बाबा भयणीनो जाता जाल्यार तुमकां हें मोगाचें आमंत्रण दिता सगल्यांनी तुमी हे परबेच्या मिसाक आनी ओर नाजाल्यार दुसऱ्या मिसाक ओ खंय तुमी वेचे म्हूण आमी तुमचे लागीं विनंती करता उबी रावुया सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं आनी सोर पोदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात तुमचो प्रवादीक ताळो उबारूंक वायटाचेर निशेध मारूंक फुटी पडल्यात त्यो त्या कारणांक लागून आनी अदीक करून राजकारणांक लागून त्यो भरून हाडूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा भाग्यवंत जे वाजाचे नोवेना मागणे उपकार करून तुमी म्हजे फाटल्यान म्हणचे मोगाळ बापा तुज्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या ओजापांनी तुज्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी ओपले ताच्या पावलार पावल दवरून तुजे सेवका भाग्यवंत जे वाजान पवित्र आत्मेची स्वर्तीन आनी अंकवार मर्याच्या आसऱ्या खाल आपल्या अख्ख्या जिवितान बऱ्यो कोडण्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताचे पावलांनी चलोवन भगियणपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें असल्या विर्याच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसताव आनी ताचीच मोजतीन आमकां हो उपकार फावो जाव म्हूण मागताव हे मागणे आमी करताव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन बापाचो आशिर्वाद घेवन आमी घरा वेताना
सान जुजेवाजा भाशेन राजकारणा मोडार चलतल्या वायटाचेर झुजतले दिरादीक नमुने आमी जावंक वावरुया. सांताच्या मानांक गीत गावया, जुजेवाजा आमच्या बाबा.